गुड मॉर्निंग सगळी कशी आमची सगळी बरी हा म्हणून आयच्या ब्लॉगान हांव रेसिपी शेअर करता तुमकां ओके व्हडलीशी काय येना रेसिपी अशी ब्लॉग काय आयज सासांव करता आमल्यांचे सो डॅडीन आमल्यो हाडलेल्यो मागीर फेवरेट त्यो सो सासांव करता सो तेका लागून कितें कितें जाय तें दाखयता तुमकां ओके आनी आयजांचे वचपाचें सो सासांव करता आनी ते मागीर वतो थिंगा म्हाका थिंगा खावपाक ओके कितें कितें लागता तें दाखयता कांटून लायला व्हड ग्रेट करता तो तेच करून देवण्याचे मातशें बसला आनी वचूं देना कितें आपलो गिटार वाजयता सांगिल्लें तेका तूं राव आयज तेंका कसो या म्हणून ना म्हणटा आपूण रावना म्हणटा आपूण मामा बारा वयता म्हणटा आनी सांजची वयतो आमी आतां म्हातारिल्लो मेसेज घायलोली आयज 2 दिसांनी लायट ना म्हणून सो हांवें मेसेज म्हणलें कन्फर्म कर लायट ना जाल्यार मागीर तेंका सारकें जायना रावपाक आमगे तो सोड एक वरोस आनी न्हू 3 दीस लायट ना आहली कंटिन्युअस ती चोण्या आनी मोबायल बी चार्जींग बी काबार आनी तेन्ना काजार जावनू ती आनी मामी आनी हांकां हुस्को कित्याक प्रॉब्लम्स बी जाताली न्हू पयलीं तेका लागून आनी कितें जालें कोण जाणा पावसा भायर सकाळीं फुडें संक सुमार येयले घरा भायर वचून उलो मारता डस्टर तेन्ना हिंगा कुडका खावचो नाहलो डस्टर थिंग नाहलो हिंगा आहलो तसो आमकां सुणें बुकल्यार कोटालें कोण येयत जाल्यार डस्टर बुकोवत जाल्यार हांव कोडोना जोने लोपान धरून येयलो सकाळीं उजवाड जावन तेन्ना आमकां चॅम पडली रातभर जागे आलो लायटी ना न्हू मागीर पळयत जाल्यार मामी येयलो मागीर मामी आंबे घेवन येयलोले आंबे घेवन मागीर ती भितर येवंक ना तेन्ना तितूंतले तेंकां हें करून आहलोली भितर बी येवपाक मेळना आहलोलें आमी तेंची चोण्या घरा अशे प्रॉब्लम्स बी जाताले सुबेज जाताले तेन्ना दुर्गाचेरू आंबे दवरले आनी बावडी गेली घरा पळय ह्या दिसान बाबागे रुटीन बी दाखयता हांव कित्याक म्हाका तें अशें खूब कमेंट्स येयलोले नेगेटीव कमेंट्स इग्नोर कर म्हणून आमी न्हू बाबागे कोण म्हाका एका दीस जालोलें म्हाका खबर ना मागीर तें हांव यूट्यूब फॅमिली मेंबरान नांव उगडास ना म्हाका सांगलोलें कितें बाबा कितें खावयता तें बाबा आमगे अशें रुटीन एसच कांय ना केन्नाय कितें आमी तेका दिताय मेळटा तें सो आतां डॅडीन तेका एप्पल दिला सो आतां 2 एप्पल खायले तेणें 2 पीसीस एप्पलाचे आनी सोडले सो तेगे तो अशें रुटीन एसच ना पूण पायलें आमी तेका दिना आमी घरान गेले घरान करता तें आनी होममेड फूड आनी फ्रुट्स घरा कडचें अशें अशें भायलें आमकां चलना स्पेशली म्हाका चलना भायलें तेका आनी कितें दितोलें हांव भायलें म्हाका भायलें आयल्यार त्रास जाता आतां फोन मारून मेसेज विचारला ऑल्सो गुड डे म्हणटाली ग्रुपार येवंक ना मेसेज की लायट ना म्हणून बट कोण सांगिल्लें म्हणून सो आसती म्हणल्यार या म्हणल्यार आमी त्या आयज म्हाका काम आहा थिंगा आनी पोतून मागीर येतोली मामीगे एनिवर्सरी तेन्ना येतोली पोतून तेका लागून म्हणल्यार आयज या मागीर चोवया नाल्यार एक वच्ची ना म्हणून आहलो पूण हो रावना खंय आतां हिंगा व्हडलो जाला न्हू मामा दाडा वचोन दी ओके आं चिल्या आतां व्हडलो जालो म्हणून ते बीग बॉय जालो मोयता आतां आमकां सोडून आं कितें गो हांव लागता तर तूं लावं ना आं तेजें सारकें दुडू कोण दितो तो तेका पळय मामागे लावतलो मिमी लावतलो पयलीं सांडून वयताले आमी बॉम्बे बान गेलो काम करपाक आतां व्हडलें जालें न्हू आतां कोटा तेका खंय रावता कितें तें एक हें करता तेचेर मात आंबाड्या केलो न्हू सो आंबाडे हांवें खायला आनी हांव जेवना बी म्हाका तें सामकें फेवरेट म्हागेलें आंबाड्यांचें सो तें खायला आनी आतां बोलात जाल्यार 3:30 मामी पॅक करता सगलें तो वयता येना परतून पॅक म्हणल्यार व्हडलेशें कांय पॅक ना बाबा गेलें हाडटा आमी येता तेन्ना रोप बाबा गेलो वता हाडटा कित्याक तेका आतां व्हडलो जात न्हू तो जात थोडे वस्तू थोड्यो जायना त्यो मागीर हांव हिंगा हाडटा त्यो कोणाकूय दिवपाक मेळटा न्हू तेका लागून आनी मेफी देशी आटी बी गोडे बसला आनी आतां इवनींग 5-6 बी अशी भायर सरतली आतां बांबोळी उरता फेस्त थिंग वचपा आहलोली पूण वचोनाय सांजची वयतो म्हूण आहलोली पूण मागीर चिंतोनाय वचोंक जाय न्हू आमकां पळयता कशें कितें जाता तें पूण आयज वचोंकूच जाय हालीं
ते आतां आमी वयताय मॉर्निंगसून मागीर कांय शूट करूं ना आमी मागीर मातशी बिजी आनी वचोय देना नायचो ड्रेस घायला तो तेका दोनपाल ते आंटीन गिफ्ट केलो न्हू तो ड्रेस घायला तेका इफ तूं आंटी चोयत जाल्यार थंय घायल तेका आमी आगात गेले हिंग रे देनाचे आउटफीट शो यो ड्रेस न्हू तेन्ना पण नेसोल म्हूण रावना तो धांवता भायल्यान धांवता ही फुल्ल्या हो एक रोज फुल्ला हो रोज फुल्ला आनी हेचे हे आनी सनफ्लावर फुल्ला हेचे हे आमगे गार्डन हे पोपाये किल्लोले मेळो ना मागीर शूट करपा सांजचो म्हणून आतां वयताय भायर सरताय मागीर फिगेला आमी आतां वयताय येस डिंग डोंग सो गायज आमची चोणे येयली आनी मागीर येवन काम बी करून न्हांवोन बी सगळे जेवन बी आतां भोवले आनी आमचे हें हाडलोले मँगोचे ते आमल्याचे सांसव केलो ते हाडले ते म्हागे फेवरेट सारके पिशे हांव तेका सो ते हाडलोले ते केलो तेगी रेसिपी हांव तुमकां आतां एंडाक घालतले रेसिपी तेगेली ओके आनी तेचे पयलीं एक रिक्वेस्ट आसलेली म्हाका यूट्यूब फॅमिली मेंबरा कडेन मागे न्हू आनी एकले आमगे गोंयचे चोडू तेगे व्लॉग्स कोतात ते मागे यूट्यूब फॅमिली मेंबर ते मागे व्लॉग चोयता सो तेगे एक रिक्वेस्ट आसलेली लास्ट ते मागीर आतां बेस्ट फ्रेंड जाल्या बरी क्लोज फ्रेंड्स जाल्या आमी एकमेका कडेन सगळे शेअर बी कोताय कितें क्वेरीज आहा कितें आहा तें म्हाका दिसता हांव तें हेल्प कोताय आनी ते आमी आपलें कितें आमी उलयताय दोगांय पर्सनल कितें शेअर कोताय दोगांय एकमेका कडेन बरी क्लोज फ्रेंड्स अशी जाल्या सो तेगे व्लॉग्साचें नांव शॅनॉन रिबेलो व्लॉग्स म्हणून तितून ते रेसिपीज दाखयता रेसिपीज म्हणल्यार ते घरा कडेन कितें कितें कोत्ता गोंयचे आमगे ते रांदिता न्हू सो ते रेसिपी शेअर कोत्ता प्लस ते केन्नाय खूंय वयता जाल्यार ते व्लॉग्सूय शेअर कोत्ता आपले खूंय वयता ते सो आजून पळय तेणी कोणें चोवंक ना न्हू तेगे व्लॉग्स जाल्यार प्लीज तेगे व्लॉग्स चॅनलार वचा तेगेली बी रेसिपी चोयाय आनी तेका बी सबस्क्रायब कराय आनी तेगे व्लॉग्स बी शेअर कराय ओके तेगे लिंक हांव डिस्क्रिप्शनान तेगे एक व्हिडिओचे लिंक घालतलें डिस्क्रिप्शनान आनी तेगेले सो तुमी चोयाय तेगेले ओके आनी आतां रेसिपी स्टार्ट करूं आयज सासांव कोता आमल्यांचे तो डॅडीन आमल्यो हाडलेल्यो मागे फेवरेट त्यो सो सासांव कोता सो तेका लागून कितें कितें जाय तें दाखयता तुमकां ओके आनी आयजांचे वचपाचें सो सासांव कोता आनी ते मागीर वतो थिंगा म्हाका थिंगा खावपाक ओके कितें कितें लागता तें दाखयता आमल्यो मिरसांगा पिठो उदी पिठो राय गोड करी लिव्स आनी सोय हें हांव मागे तकलेन कोता परफेक्ट कशें म्हाका खबर ना पूण हांव अशें कोता सो थिंगा तें हिंदू हाडटान आमगेली कामायची सो तेंकोडेन इसारून मागीर हांव शिकलोलें करपाक ओके सो तेंची रेसिपी ती तें म्हाका शिको सांगलोलें ते प्रमाणे हांव कोता सो आतां पयलीं आंबल्यो सोलता ओके सो गाय हेचे सोलल्या आनी मातशें मोड्डिल्या ते मातशें चड पिकोनाय हांवें त्यो तेका लागून हांवें मातशें त्यो मोड्डिल्या ओके आतां दुसरें कोता सायडीक दवरता सोय घेता ओके सोय तुमकां जाय तितली घेवपाची सोय तितून 2 कुलेरां ती 3 कुलेरां मिरसांग पीठ घायला ओके तुमकां जाय तशें तिखसाणी प्रमाणे तुमी घालपाचो ओके उदी पिठो 1 कुलेर आनी हें आतां वांटून घेवपाचें उदीक घालून वांटा कांतून लायला तेचे गोड ग्रेट केला डॅडिकॉन करून घेयला आनी हें हांवें वांटलां ओके ते गोड आहा न्हू ते आमल्यांक मातशें लावन दवरतलें हांव ओके मातशें हे मातशें आनी अश्यो आख्यो आहायच्यो हांवें थोड्यो अश्यो मोड्डिल्यो हेच्यो अशें आख्यो आहाय त्यो मातशें मोड्डिता तेजो तो पल्प येता पळय भितर तेंका तें हें जावपा ना अश्यो आमल्यो गोड त्यो गोठा मुठाय न्ही गोठा मुठाय आनी आमल्योय मुठाय
थोडी गोटा मोठा आहे तुम्ही किती मोठा आहे ती कमेंट करून सांगा ना थोडे असे गोड लायला आनी मातशें गोड दवरता ते म्हणल्यार दुसरी ओके हे आतां मातशें सायडीक दवरला काश्यां काडला आनी काश्यां काडला तेच हाडयेन मागीर आतां फोण्ण मारता ओके गोड थोडे लायला आनी मागीर थोडे घालतले हितून गोडसाण नाका जाल्यार गोड उणो करूं जाता ओके हांव मातशें गोड खाताय गोड लायक आमकां स्पेशली म्हाका ताका लागून गोड मातशें एक्स्ट्रा दवरला आनी तीच हांडी घेयला हांवें पयलीं हांवें तितून मिक्स करून दवरलो पळय तीच हांडी घेयला मागीर म्हणून काय बुरशी म्हणून हांवें थोडेशें तेल घायलां तेलार तापोल त्याचो सांसवां मातशें हें जालें सांसवां मातशें हें जालें सांसवां आतां हें जालें आतां कडी लीफ घालपाक कडी लीफ घालून रोखडें हें जालें तें आनी आतां तितून आयन वांटलो न्हू आयन वांटलो तें घायलें आनी मातशें स्टर करपाचें वास येयला तें स्टर करपाचें आनी आतां तितून ते आंबल्यो घालपाच्यो आतां हितून इल्लें उदीक घालून तितून घालतली मातशें शिजोवंक जाय म्हणून आनी थोडेशें गोड घालता आनी तुमकां जाय जाल्यार घालूं जाता ना लायता न्हू ते नाजाल्यार लायना आसतना बाय डायरेक्ट हितून मागीर आतां अशें घालूं जाता मातशें एक्स्ट्रा घायला स्वीटनस लागून इल्लें उदीक घालता शिजोवन तें आयनाचें उदीक आं आनी आतां मीठ घालपाचें तुमी चॅक करून मीठ घाला टेस्टा प्रमाणे मीठ घालता तें मातशें शिजोवन दवरपा मागीर शिजले उपरांत मागीर जालें हें मागे फेवरेट शिजोवन दवरता मागीर दाखयता You don't go. You stay here. You stay here. गायज आमगे जालें आतां हांव प्लेटीन काडून दाखयता तुमकां ओके वासूय बरो येता केल्यार बरें जाला आमल्यो बी बऱ्यो गोड आलो त्यो आनी हें न्हू प्युरी ती आंब्याची सरी हें जाल्या दाट जाल्या बरी मागीर हेचे आंबल्याचे सासांव बरें जाला टेस्ट केलेले फोटो काड तुम्ही रेसिपी चोयला आसो रेसिपी तुमकां कशी लागोली म्हाका कमेंटान सांगा ही बरी दिसोली हो ब्लॉग बरो दिसलो रेसिपी बरी दिसोली जाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब करूं विसरो नाका मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान टिल देन बाय गायज